हम्म. हे करपाक आमकां 4 दीस लागले. दीस रात म्हणजे रातचे 4 वचपाचे, सकाळी परत 8 येवपाचे. 3 दीस ते 4 दीस लागलेत मॅक्सिमम. आणि म्हाजो बूथ हा तो इको फ्रेंडली बूथ म्हणून सिलेक्ट जाल्लो सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो एक सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी बरो बूथ असं करपा खातीर सगळी मेहनत घेतलेली. आणि म्हणजे प्लास्टीक म्हण काय कशें कांयच यूज ना, सगळे झाडां प्रमाणे. आणि आमचो एक मोटो आसला, यूज अस टू कीप आवर प्लॅनेट ग्रीन. म्हणजे की पयलींचे आमी सुपा बीन यूज करता, आतां यूज करता प्लास्टीक यूज करता. सो आमी हे हायलायट केला की पयलीं सुपा यूज करप तशें तशें. आणि ही आयडिया सगळी म्हणजे मामलेदार सराची, गौरव गांवकर तेणी आणि शाबी सर म्हणून तेणी दोगांनी मेळून इम्प्लिमेंट केली. आणि मागीर आमचे मातशे सगळ्यांचे तकली लावन लावन असो आउटपूट येयलो आसा. आता ते वोटर जे येतात 50% म्हाजो वार्ड नंबर 28 आणि 50% क्रॉस जाल्ले आसा. वोटरा खातीर तुमी कितें सोय बरी केली? हांवें वोटरा खातीर एक कोकम सोडा दवरला आणि लिंबू पाणी दवरला. म्हणजे इको फ्रेंडली कशें. सॉफ्ट ड्रिंक दवरूं येता, पूण सॉफ्ट ड्रिंक नाका म्हटलें, स्कीप केलें. आणि कोकम सोडा आणि कोकम पाणी आणि